नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया इसवण रवा फ्राय, किंगफिश रवा फ्राय। ही हांवें इसवणाची पोस्तां घेतल्या। इसवण बरो फ्रेश आसा, ताजो आसा। अशे ताजे कुडके करून हाडल्या आनी ही इसवणाची पोस्तां हांवें बरी उदकान धुवन घेतल्या। आतां हाका मीठ लावन घेवपाक जाय। अशें करून मीठ लावन घेवपाक जाय। दोन्ही वाटल्यान मीठ लावन घेवपाक जाय, कारण ही पोस्तां मोठी आसा ताका लागून सारकें अशें मीठ लावन घेवपाक जाय। नुस्त्याक दोन्ही वाटल्यान बरें मीठ लावन घेतलें। आता नुस्त्याक लावपाक मसालो करून घेवया। 2 चमचे मिरचीची पावडर घेता, 1 चमचो हळदीची पावडर, 1 मोठो चमचो आले लसणीची पेस्ट। ही पेस्ट करता आसतना हांवें थोडोसो कोथमिरे पालो घातिल्लो तातूंत वाटपाक। 2 चमचे घालता चिचेचे उदक, टॅमरीन पल्प, थोडेशें मीठ घालता मसाल्याक रूच येवपा पुरतें। नुस्त्याक आमी मीठ लायलां। मिक्स करून घेवया। हो मसालो मातसो सुको जाला, ताका लागून हांव थोडेशें उदक घालता। पळयात, मसालो असो करून घेवपाक जाय, एकदम पातळ जावपाक जायना। हो मसालो आतां नुस्त्याक लावन घेवपाक जाय। असो दोन्ही वाटल्यान मसालो लावन घेवपाक जाय। नुस्त्याक असो मसालो लावन घेतल्यानंतर 10-15 मिनटां आमी अशेंच दवरपाक जाय। तुमचे कडेन जर तर चड वेळ आसा जाल्यार अर्दवर 1 वर सुद्दां दवरल्यार जाता। हाजेर झाकण घालून मॅरिनेट जावपा खातीर दवरता। मॅरिनेट जावपाक दवरल्या 15 मिनटां जाली। आता हाका रवो लावन घेवपाक जाय आनी फ्राय करपाक जाय। हो हांवें एकदम बारीक रवो मेळटा तो घेतला। तातूंत हांवें 1 चमचो तांदळाचें पीठ घातलां। तांदळाचें पीठ आनी रवो मिक्स करून घेवया। नुस्त्याक आतां आमकां रवो लावन घेवपाक जाय। असो आमकां दोन्ही वाटल्यान रवो लावन घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला, तातूंत हांवें तेल घातलां। तेल पयलीं बरें तापोवन घेवपाक जाय। तेल तापलें तशें तातूंत हांव इसवण घालता। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। इसवणाची पोस्तां हांव परतून घेता। अशी हळू परतून घेवपाक जाय। दोन्ही वाटल्यान बरो फ्राय करून घेवपाक जाय। इसवण आतां दोन्ही वाटल्यान बरो फ्राय करून जालो, हांव काडून घेता। इसवण रवा फ्राय, किंगफिश रवा फ्राय खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।